पूण आयच्या ह्या युगांत जायतेच फावटी आमी हें करूंक चुकता. घडये आमच्या वावराक लागून व आमच्याच आलशेपणाक लागून जाय. देवाक आमी आमच्या जिणेचे सगळे दीस भेटोवंक फावो, पूण खेरीत भाशेन आयताराचे इगोर्जेन येवन देवाक बुजवण आनी उपरांत फावो तो विसव दिवंक सर्वेस्वर देव आमकां एक दिता. आयच्या ह्या विसान आमी देवाच्या कृपेच्या आदारान सर्वेस्वराचो दीस फावो ते परी सांबाळटल्या म्हूण भास दिवन आमकां जण एकल्याक कृपा मागुया. त्याच परी आयच्या दिसा पाद्रीन आनी मतवाशां तशेंच इगोर्जेंत वावुरतल्या लौकिकां पासत मागतना आमी ह्या दिसा घडितना भक्तीपणीन वांटो घेवया. Gabriel Fernandes आणि कुटुंब आयच्या दिसाची नवीन भेट दिता. तांचेर देवाचे भरपूर आशिर्वाद मागुया. मोकळ बाबा भयण्यो, देवान आमकां रुचल्या, देव आमकां राखता, आमचो सांबाळ करता. देव आमच्या लागीं संबंद दवरता आनी देवाक जाय आमी सगळे ताच्या लागशिल्ल्या संबंधांची येयले. पूण जायते फावट कडेन देवान दिल्ल्यो संद्यो आमी निवाडटा. देवाक ओदीक लागीं सरचे सुवातेर पडीत आमी देवा सरचेले पयस केले. असले आनी आमच्या पातकांचो उगडास करुया, आमच्या पातकांची दूख धरुया. देवाच्या आनी एकामेकाचे मोगसाणे आमी आतां मागुया. संतान दुख दूर तेल्यान भोगसुणे दिवच्या तुका बापान धाडला. सोमिया काकलूत कोर, सोमिया प्रार्थूया. ओगेपणान आमच्या काळजांतली इंतेसावा, आमच्या गरब्याची इंतेसावा, आपले खातीर मागून आमच्या लागीं मागला तांची इंतेसावा अंतरान दवरुया. प्रार्थूया. सर्वेस्परा आमच्या मोगाळ बापाक समजिकायेचो, स्वताचो आनी शांतीचो आत्मो आमचेर धाड. तुका कितें मानता तें समजून घेवंक आनी एका काळजान आनी मनान तें पाळूंक तो उजवाड आमकां तुजो दी आनी आमकां सदांच तुजे वाटेन चलय. ही आमी मागता आमच्या सुमया तुज्या पुताचे क्रिस्ता वरवीं. तो खरो देव तुज्या आनी पवित्र आत्म्याच्या सांगाताक जियेता आनी राजवत चलयता सासणांच्या सासणान. आमीन. पयले
पुस्तका वेलें वाचप. सर्वेस्पर अशें सांगता, सर्वेस्परान तुज्या देवान तुका आज्ञा घातल्यात त्या प्रमाणे सोनवाराचो दीस पाळ आनी पवित्रपणी तो सांबाळ. 6 दीस तूं वाव कर आनी तुजें सगळें काम कर, पूण 7वो दीस सोनवार सर्वेस्परा तुज्या देवाक विटयलोलो दीस. त्या दिसा तूं वाव करचो नाय. तूं न्हय म्हूण तुजो पूत वो तुजी धूव वो तुजो चाकर वो तुजी चाकर वो तुजो बैल वो तुजें गाडी वो तुजी कसली मोनजात वो तुमगेर परदेशी आसा तो कोणूच वाव करचो ना. हें करी तुज्या चाकरां आनी तुजे चाकरनी तुजे भाशेन विसव घेवचो. इजिप्तान तूं चाकर आसलोय आनी तुज्या सर्वेस्परा देवान आपल्या बलिश्ट हातान आनी आपलो बावलो घेवन उबारून तुका थंयचो भायर काडलो म्हूण उगडास कर. ह्या वसत सोनवाराचो दीस सांबाळून सर्वेस्परा तुज्या देवान तुका आज्ञा केला. देवाचें उतर हें. तुमचो जबाब जातलो, सर्वेस्पर आपलो करार सदांच मनांत दवरता. सगळीं म्हणया. एकदा अशें घडलें, जेजू एका सोनवारा दिसा शेतांतल्यान वेतालो आनी ताचें शीस चलोवत आसतना खणसान तुडूंक लागले. तेन्ना फारिसेवांनी ताका म्हणलें, पळय, सोनवाराचें करून वचो तें काम ते कित्याक करतात? आनी ताणें तांकां सांगलें, दाविदाक आनी ताची गरज पडली आनी भूक लागली तेन्ना ताणें कितें केलें तें तुमी वाचूंक ना कितें? म्हणजे कशे भाशेन तो देवाक भेटलेलो दीस. आनी हो दीस म्हाका भाव भयणीनो, पयली क्रिस्तांवां आपल्या जिवितांत पडून आयली, आपोस्त आपल्या जिवितांत पडून आयले. पयली क्रिस्तांवां मिसळांत ती एकठांय सागली, ही मिसाची भेट भेटयताली, एकामेका सवयी वेळ सारताली, एकामेकाच्या वर्सान पावताली. हे भाशेन म्हाका भाव भयणीनो, ती देवाच्या एकवटान आनी एकामेकाच्या एकवटान जिवन आपलो संबंध देवा लागीं आनी एकामेका लागीं ती घट करताली. सर्वेस्पराचो दीस ताचे कशे प्रमाणे वाडचो हाची समजणी कितें काय? म्हाका भाव भयणीनो, आमी आमचें जिवीत जियेत आसतना जायत्या राटवणींनी घुस्पलोली आसता. जायते भासाचो वावर आमी करता, जायते तरेचे प्रश्न आमकां आसतात, जायते तरेचे तणाव टेन्शन आमच्या जिवितांत उप्रासतात. पूण जेन्ना आमी आमचो देव आमच्या सांगाता आसा हे आमच्या मनान दवरून जियेता, ह्या देवा लागीं काळजांतल्यान आमी आमचो एकवट सांबाळून जियेता, तेन्ना म्हाका भाव भयणीनो, आमचो देव आमचें जिवीत आशिर्वादांनी भरता म्हणून आयच्या जबाबांत आमी कितें भाशेन आयकलां. जे कोण सर्वेस्पराचो करार पाळटात वा मानतात तांकां सर्वेस्पर आशिर्वादांनी भरता. म्हाका भाव भयणीनो, जर आमी आमच्या जिवितांत थोडोसो पासून त्याग करून मिसाच्या बलिदानान खरेच भाशेन आयताराच्या दिसा आमी एकठांय जाली आनी हे देवान आमकां दिलेलें व्हड
त्यागाचे बलिदान देवाक भेटयलें जाल्यार देव आमकां आशिर्वादांनी भरताच. हे सोत बाबाचे भाव भयणीनो आमच्या क्रिस्तांवांनी आमच्या सुरवणीच्या इतिहासांत जायते अनुभव लागले. 304 वर्सां खंय दादल्यांक आनी बायलांक जिवेची मारली. कित्याक तांकां जिवेची मारली काय? कित्याक तांणी रोमांच्या एम्परर आसलो ताचो हुकूम तांणी एक भाशेन मोडलो देखून. कसलो हुकूम काय? क्रिस्तांवांनी बरोबर मेळचे न्हय, बरोबर मागणें करचें न्हय म्हूण एक ह्या एम्परराचो हुकूम आसलो. पूण क्रिस्तांवांनी हो हुकूम मोडलो. 31 दादले आनी 18 बायलो हे भाशेन मीस भेटयत आसतना मिसान वांटो घेत आसतना तांकां सांबाळायली. तांकां एम्परराच्या प्रतिनिधी सोशी मेली आनी ताणें तांचे लागीं विचारलें कित्याक म्हूण तुमी हो राजाचो हुकूम मोडलो? ताणें म्हणलें सोर्बेस्ताचो दीस आमी काडचो म्हूण आमकां एक खूब दीस आसा. सोर्बेस्ताचो दीस आमी पाळटा, आमी भाव भयणां कशीं एकठांय जाता आनी आमी मिसाची बॅट पेटयता. अशें करूंक जायना म्हूण तुमकां हुकूम आसलो तो तुमी नकळो अशें तांणी तांचे लागीं विचारलें. तेन्ना म्हाका भाव भयणांनी ताणें म्हणलें आमी भाव भयणां देवाची भुरगीं, आमी जेजूच्या ह्या कुडी रोपपाच्या जेवणांत आमी वांटो घेता. तुवें आमकां मारल्यार आमकां परवाना, तुवें आमकां मारल्यार आमकां परवाना, पूण सोर्बेस्ताचो दीस पाडचो आमी सोडची ना. कित्याक सोर्बेस्ताचो दीस आमी पाडून आमी आमच्या देवा लागीं एकवट करता, आमी एकामेकाचो हे भाशेन एकवट वाडयता. म्हज्या भाव भयणीनो खरेपणी आमकां क्रिस्तांवांक कातोलिकांक कांय आमी भाडेर रावत जाल्यार आमकां एक पातक म्हूण पवित्र सभा शिकयता. आनी आमी चड दीस तर ते चड आयतार आमी 3 आयतार बी आमी ते मोडटा हो कायदो मोडटा. मिसाच्या बलिदानांत आमी वांटो घेना जाल्यार आमकां फुडें बाप बातोवप पासून जावं येता. म्हज्या भाव भयणीनो बातोवप जावपाचें आमी सगळीं, पूण जें कितें आमकां आमी बरोबर आयताराच्या मिसाच्या बलिदानांत वांटो घेता तेन्ना आमकां जी कृपा मेळटा, जी देवाची देणी मेळटा ताचेर आमी उदीक नियाळपण गरजेचें. आमी आयताराच्या मिसाच्या बलिदानांत वांटो घेता तेन्ना म्हज्या भाव भयणीनो आमी आख्ख्या संवसारांत सगळ्या फिरगोजांनी, सगळ्या इगोर्जांनी, कॉन्वेंटांनी, सेमिनारिस्टांनी, मोटवाशाच्या घरांनी जी मिसाची भेट जाता वो सेवादोर जाता तेका सेवादोरमान आमी एके भाशेन वांटो घेता. आमची मागणी तांकां पावता, तांची मागणी आमकां पावता. हे भाशेन म्हज्या भाव भयणीनो एकेच ही सेवादोरमाचे रितीन आमी एके भाशेन वांटो घेता. म्हणजे रिती सायकल एक एक मिसाची रीत एक एक देसान जाता, एक एक गांवांत जाता, पूण जेजू क्रिस्ताच्या मिसाची भेट आमी भेटयता. हातूंतल्यान म्हज्या भाव भयणीनो आमी आमचोच एकवट न्हय पूण आमचो संबंद सगळे क्रिस्ती गोचे लागीं आसा तो आमी दाखवण करता. ह्या खातीर म्हज्या भाव भयणीनो हें आमच्या मनांत आमी दवरुया. आमी जेन्ना त्याग करून मिसाच्या बलिदानांत वांटो घेवंक येता तेन्ना आमचे आसरे हांगासर आसात. ते आसरे वरवीं आमच्या ध्यान मोनी, आमच्या काळजान मोरान आमी मोगान ह्या मिसाच्या बलिदानांत वांटो घेता ती
आमचे करणे वरवीं म्हाका भाव भयणीनो आख्ख्या संवसारांतल्या क्रिस्ती भावा भयणांक ताची कृपा मेळटा हें मनांत आमच्या आमी दवरुया. The grace of Mass goes out to benefit all Catholics. इतलेंच न्हय, आमच्या पाप साहेबा खातीर आमी मागता, आमच्या बिस्मास खातीर आमी मागता, सगळ्या बिस्मा खातीर आमी मागता, सगळ्या कातोलिका खातीर आमी मागता. म्हणटकूच जेन्ना आमी बरोबर हांगासर मागणी करूंक येता तेन्ना म्हाका भाव भयणीनो ह्या आमच्या मागण्या वरवीं आमी जायत्या लोकांक देवाची कृपा मागून घेता. दुसरे स्वातेर जी आमी हांगासर मिसाच्या बलिदानांत वांटो घेता ती देवाक भेटवलेल्या दिसाक वांटो घेवंक येता तेन्ना आनी खंयच्याय दिसाक आमी येता तेन्ना म्हाका भाव भयणीनो देव आमकां हांगासर देवाच्या ह्या मिसाच्या बलिदानांत वांटो घेतल्या देव कृपा मानता. जो तर आमी खाड समानान साफ आसा, जो तर आमी कृपेन आसा जाल्यार म्हाका भाव भयणीनो आमी देवाच्या ह्या मिसाच्या बलिदानांत वांटो घेता हातूंतल्यान आमी एकामेकांक कृपेची हातयारां जाता. वी बिकम चॅनल्स ऑफ गॉड्स ग्रेस टू अदर्स. आनी जायते फावट म्हाका भाव भयणीनो ज्या मनशा खातीर आमी मागता, ज्या फामिली खातीर आमी मागता, ज्या आमच्या मरून गेल्ल्या बाबा भयणां खातीर आमी मागता, तांकांय आमच्या असल्या मागण्यांचो लाभ फावो जाता. इतलेंच न्हय, तुमच्या मागण्या वरवीं याज्ञिकाक जाय ती कृपा मेळटा. याज्ञिक जो मिसाचें बलिदान पेटयता ताका तुमच्या मागण्या वरवीं कृपा मेळटा. याज्ञिकाच्या मागण्या वरवीं म्हज्या भाव भयणीनो तुमकां कृपा मेळटा. ह्या खातीर म्हज्या भाव भयणीनो सर्वेस्पराचो दीस आमी पाळूंक सदांच आयतीन जावया. कसलेंय काम आमकां आसल्यार पासून तें फाटीं दवरून आमी ह्या मिसाच्या बलिदान सर्वेस्पराच्या दिसाक मिसाच्या बलिदानांत वांटो घेवंक येवया. म्हाका भाव भयणीनो सर्वेस्पराचो दीस ताचे कशे प्रमाणें पाळचो म्हणजे मागणी करून पाळचो, कृपेन पाळचो, बरें जिवीत जिवन पाळचो. दुसरो कायदो आमी थंयसर आयकला सर्वेस्पराच्या दिसाक आमी पाळूंक जाय तो आमच्यांनी जोड काम करूंक जायना. आमच्यांनी जोड काम करूंक जायना. सवायल वर्क म्हणटा जे गुलाम आसले तांकां हे भाशेन असलो घोर वावर करचो पडटालो. आनी इस्रायल वावर करचो पडलो जेन्ना इस्रायल इजिप्तांत इजिप्तांत आसली फारोवाच्या हे भाशेन धारणायेक लागून तांकां गुलाम कशी जिवची पडली. तांकां सुटका दितकूच देव तांकां हे उपदेश दिता आनी ह्या उपदेशा मदीं तो तांकां उगडास करता की तुमकां जें कितें भोगूंक पडलेलें तें दुसऱ्यांक भोगूंक दिनाका. ह्या खातीर तुमी एक दीस सर्वेस्पराक भेटयलो दीस पाळचो. त्या दिसाक मागणी करून आनीक विसो घेवन हो दीस तुमी सारूंक जाय. म्हाका भाव भयणीनो आमी विसो म्हणटात तेन्ना एक आमच्या मनांत आमी दवरूंक जाय. तें म्हणल्यार विसो कित्याक खातीर? विसो आमी जातात थंयसर येतात वेळ हॉटेलांनी बी म्हणजे रेस्टॉरंटांत बी सारतात जायतो वेळ सारतात. जाय तेंच्या घरांनी म्हाका भाव भयणीनो असले तरेची प्रॉब्लम्स आसा आमच्या गोंयांत आसा. बायलो भुरग्यांक जायते फावट म्हाका भाव भयणीनो आपल्या बापायच्या वेळाक आशेता. बापूय सुमनाचो काम करता पूण आयताराचो आपल्या इश्टा सांगात सारता घरा येता जाल्यार पिवून येता. घरा येता तेन्ना उलोवंक ताका ते भाशेन ताची परिस्थिती आसना. हे भाशेन म्हाका भाव भयणीनो जायते आमच्या क्रिस्ती घराण्यांनी घडटा. असले आमी पयस करता. आज हो दीस आमकां कितें वचन उपरास करता जर मातशें लांब जाता म्हजें पूण म्हाका भाव भयणीनो आमचो
Bagian Sebastião. आमकां क्रीत वाचून आज उलोवप पडटा. आमी जाणा बागिन सेबास्टियान रोमन एम्पायरांत एक व्हड सुट्टी आसली. He had a very good position. हुशार आसलो, बरो मनीस आसलो, बरो क्रिस्तांव आसलो, पाद्री नासलो, पूण बरो लौकीक आसलो. जेजूच्या तो इतल्या मोगान पडलो की जेजू खातीर कितेंय करूंक तो तयार आसलो. तो जाण आसलो जेजूच्या नांवान दुसऱ्यांक जेजूची शिकवण दिली जाल्यार, जेजूचे सोडशें दुसऱ्यांक कोण धाडलें जाल्यार आपल्याक कोणी खास्त पडत ना. पूण तो भियोंक ना. जेजूचो मोग ताका इतलो एके भाशेन उस्कायता, इतलो ताचें काळीज तुज्यान पेटयता की हो जेजूच्या मोगाचो उजो तो दुसऱ्यांक लावंक वयता आनी जायत्यांक क्रिस्ताची ओळख दिवन तो क्रिस्तांव करता. आनी जेन्ना ताका गमता की क्रिस्तांवांक सोंपेपणान देवाची भक्ती करूंक मेळना, एकामेका संगाता रावन मागणी करूंक मेळना, तेन्ना तो के भाशेन जेजू गवाय दिवंक फुडें वयता. आनी मोगाच्या भाव भयणींनो, जेजू गवाय दिवंक तो पब्लिकली एके भाशेन जेजूची खबर दुसऱ्यांक सांगता देखून ताका धरतात आनी ताचेर फरवण मारता. ती खबर जाय ती फावटी घडये घडये जातली. मोगाचे भाव भयणींनो, आमी सुवात दिल्यार जेजून आमकां क्रिस्तांवां केल्या. पवित्र सभेन आमकां ही संदी दिल्या. आमी दर एका आयताराक एक वरभर देवाक मोजून करूंक, एक गोश्ट घेवंक आनी मागणी करूंक. मोगाचे भाव भयणींनो, ही संदी आमी विसरची न्हय. ही संदी आमी सोडची न्हय. आमी ल्हानपण आमी आमचे लागीं जाता ते भाशेन जेजूक गवाय दिवया. ह्या दिसांनी मोगाचे भाव भयणींनो, मिसाक वचून मातशें आकवड तरी पूण आमच्या घराब्यांनी आमी मागणी केल्यार, तेच बरोबर केल्यार आमी जाता ती भाशेन एकामेका सोबेन मागणेच्या मोडान वेळ सारलो जाल्यार मोगाचे भाव भयणींनो, देवाचो दीस आमी पवित्र करून पावतले आनी हेंच आमचे लागीं आमचो पाप सायड करूंक मागता. तर आमकां सगळ्यांक जेजूचोच आमी गवाय दिवंक आनी सर्वेस्परचो दीस ताचे खुशी परमणे पाडून आमी पवित्रायेन वाडूंक, आमच्या घराब्याक पवित्र करूंक आनी एकामेकाक आमी सदांच आमच्या मागण्यांचो आदार घेवन एक वट करूंक आमकां देवाची कृपा आनी पळोवन ह्या दिसांत आमी मागुया. सगळीं उबी रावया आनी आमी आमची मागणी दुनिया देवा मुखार दवरुया. आमचे पवित्र सभेचे वडिलांनी देवाचे येवजण आपल्या जिवितांत मानून घेवन आपले पोरजेक भक्तीपण जेवन फावो तें मार्गदर्शन ताणें घेवन पापाचे कृपा ताका मागुया. देवान तांचे शुभान आशिर्वाद घालून बापा लागीं मागता. उतर आमचे खातीर वाचून आनी परतून तोकस घेतलेल्या फादर दोनाताचे शुभान आशिर्वाद बापा लागीं मागया. Magle,
वांटो घेतल्याचे उसके गोदी खातीर बापा लागीं कार्तिकायेन आमी मागुया. मागणी देवा ताणें आमी आतां उबावया. आमी आमची खावटी मागणी तुजे मुखार दवरल्या ती तुजी खुशी जाल्यार आमकां फावो कर आनी आमच्या काळजांत आनीकूय मागणी आसात ती तुजी खुशी जाल्यार आमकां फावो कर. ह्या मागणी करता बाबा तुज्या पुता जेजूची नांवी. आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हणलें, हो तुमी समेस्त घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समोर पुंची. तेच परीन जेवण जातूच तांणी काल्स घेतली कनव्यान दिन वाचलो ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हणलें, तुमी समेस्त घेयात आनी हातले पियात. ही म्हज्या रक्ताची काल्स नव्या आनी सासणीक कराराची रोग. हातकांचे बोगसणे मेळच्या तुमचे पासत आनी समेस्त मनशां पासत ते वारवतले. हे म्हज्या उगडासाक करात. जेजूच्या मरणाचो आनी क्रूशपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास करता आनी जिविताचो न्हू आनी ही सुरवणेची काल्स तुका समोर पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केला देखून आमी तुका दिन वाचता आनी जेजूची कूड आनी रगत शेवतल्या आमा समेस्तान पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा
आख्खे पृथ्वीचेर विस्तारलेले तुझे पवित्र सुबीचो उडास कर. आणि फ्रांसीस आमच्या बायकोन फिलिप नेरी आमच्या गवळी बाबा आणि सगळे यान्निकी वर्गा बरोबर तिका प्रिती मोगांत वाडवे. पुनर्जीवनपणाचो भरवास धरून मेल्यान ते आमच्या भावा भयणांची काकलूत कर. तांकां आनी तुजे सर्वतीन मेल्ल्या समेस्तान तुजे बोर जोडीत मुखामण पडूंक फावो कर. आमा समेस्तांची आमी सन वांटो गेलेल्या तुज्या पुतन्वांची दया कर म्हूण आमी मागता. आंखोर मारिये देवाची माई सांगली तुझ्या एक आमकां एक देवाले गोड देणे तोरी एका देवाक भेटलेल्या दिसाक आमी होच पास्काचो गोड समरूंक ह्या पास्काच्या खुटाचो आमी परतून एके भाशेन खोरार नोस करता. आमी ह्या खोरारांत मानतेली जाता कित्याक जेजून आमच्या सुर्यान तातूंत मानतेली. तर आतां आमी जेजूचे कडले मागणी बापाक भेटयत आसतना सदांच सर्वेस्पराचो दीस आमी ताचे कशे प्रमाणे पाळून आमी पवित्रायेन पाळून आनी हीच पवित्रायेन दिसांतली आमी वांटून देवाची कृपा आमकां मागुया. आमच्या बाबा सर्गेच्या तुजें नांव पवित्र आसा. तुजें राज आमकां येवं. तुजी कशी स्वर्गार जाता तशी आमचो आयज परमे राज आयज आमकां दी आनी आमी आमचेर झगड्यांक दोशिता तशें आमची पातकां भोगस आनी आमकां ताळमेळ करून दिवं नाका. वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा सर्व वायटांतली आमकां निवार दया करून ह्या जिवितांत सबस्काय आमकां दी. सुर्गेच्या सुखाक आनी आमच्या सुरगुंडारा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बरोबाच्यान पात्रायता. तर आमकां तुजें उदाहरण दाखयली सर्व पातकांतली सुटोरी आनी सर्व आकांतांतली वाट. सुम्या जेजू क्रिस्ताक तुवें तुज्या धर्मदूताक म्हणलें तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय तुमच्या भावार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कशे परमणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एक वटान सांबाळ. तुमचो जियेत आनी राजवत चलयत आनी सासणांच्या सासणांक सुमेची शांती सदां काल तुमचे सगळे आसूं. तुमचे आत्मभान शांती दिया. शेळयेच्या जेवणात आपयल्यान ती सुवाती
Ragatuia, सर्वेस्परा बोध वयाला बापा आम्ही घेतला ते पवित्र जेवण तुझी खुशी पाळूक आणि स्वर्गात आई तुझ्या स्वतःची साक्षीदारां जाऊन आमकां प्रकाय दी आम्ही विनम्र काळजान मागता तुझ्या पुता जेजूची नावी सर्वेस्पोर तुमचे सोबी आसू सर्व पदवीधार देव बाप आणि पूत आणि पवित्र आत्मा तुमचे आशीर्वाद घालू वचून यात जेजूच्याच नांवान जेजूची साक्षीदारां जावन तुमकां धाडटा Bagian Sebastian Magne, Walaupun San Sebastian, Jeruja Ismasya Cakra Indonesia, Kamanta, Paulo Marta, Tuas Kayu Sofia Sanjaya, Ani Asha Nasaya Kamant, Wajah Sofna, Jawab Lagi Lord Berdiro, Mata Kau, Amata Rata, Ekirik Tene, Satu Lepan Tukas Sundarila, Menjauh itu berproses papai, prosesnya cara cina cina itu, evolusi berlimpah, cina kalau sahaja, merasa kurang bagus pun, anis sering sahaja, sebelah macam berfari, dukini anik berhenti, obrol. आणि हांव सखोर परखडून देवा तुझ्या आणि सगळ्या भक्तांच्या सांगता सासणांच्या सासना आमकां बसायता येवा येवन सान सेबास्टियन केन्नाच विसरचो ना म्हूण हो तुजो व्हडलो उपकार आनी केन्नाच तुका निनासतना रावचो ना म्हूण म्हजो खेरीत आनी पदवीदार आसतारी कसो आनी म्हजे कडेन पडटा तितलेंय करतलो म्हूण वाढवून सगळ्या सुरी तुझ्या Sebastian आमचे बसत विनंती करून जे आमी मानता आनी तुजो आदार मागता तितलेंय आसो आमच्या बाबा सर्गींच्या तुजें नांव पवित्र जावं तुजें राज्य आमकां येवं तुजी खुशी स्वर्गार जाता तुजी संवसारांत जावं नमन मरिये कृपेन भरलेली सर्वेस्पोर तुझे
काय आसा उसकरे मध्ये तूं सदैव आनी सदैव तुजो उच्चीस महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक